प्रितीच्या भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचे शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 वोड 18 ते 26 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 9 वर्सेस 18 to 26। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। अशें तो तांचे कडेन उलयता थंयच आसतना अवशीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयांक पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिबी जातली। जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो। अकस्मात 12 वर्सां रगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरणाचे देगेक तिणेन हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली। फाटीं वळोन तिचेर नदर मारून जेजून म्हणलें, धीर धर तुवें, तुज्या बावटान तुका बरी केली। आनी तेच घडयेक थाम ती बायल बरी जाली। ते अधिकाऱ्याच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, बायसोराक, चेडूं मरूंक ना, तें न्हिदलां। आनी ती ताका केळटाली। पूण लोकांक भायर घालतोच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी तें उठून उबें रावलें। ही खबर त्या आख्या प्रांतांत गाजली। प्रितीच्या भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन भावार्था वरवीं दोगा लोकांक आपली मिलाग मेवली। आनी कितें घडटा भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचता तातूंत जायरस म्हणून एक अधिकारी येयल्लो जेजू कडेन आनी सांगूंक लागलो, जेजू, म्हजी धूव मेल्या, पूण तूं ये आनी तिका पुनरुज्जीवन कर। आनी जेजू त्या वाटेर आपला त्या अधिकारा बरोबर आपल्या जेजू त्याच्या घरा वेतालो। आनी भाव भयणीनो, त्या वाटेर कितें घडटा, एक बायल जी 12 वर्सां, ऐकात भाव भयणीनो, 12 वर्सां एक बायल आसली जी जी त्रासान आसली, तिका ती रोगतान त्रासान पडलेली। आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ती आतां त्या वाटेर जेजूक पळयता, ती कितें म्हणटा, आपल्या मनानच म्हणटा, हांव ताज्या हाताक, ताज्या वस्त्रांक हांव हात लायत जाल्यार, ताज्या आवरणाक हात लायत जाल्यार हांव बरी जातली। आनी म्हणटच भाव भयणीनो, जें तिच्या भावार्थान आसलें, जें तिणें कितें अशें चिंतलेलें, ती आतां कितें करता, ती आतां त्या रस्त्यार वेता, जेजूच्या वस्त्रांक हात घालता आनी तिचें रगत त्या वेळार व्हांवपाचें बंद जाता आनी ती आतां तिका पिकोवणी मेळटा। त्या वेळार जेजू फाटल्यान पळयता आनी तिका म्हणटा, वस्तुरे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या। धीर धर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या। भाव भयणीनो, त्या बायलेक जी 12 वर्सां रोगतान त्रासान पडलेली, ती आतां भावार्थान जेजूच्या आवरणाक हात घालता। भावार्थान त्या वेळार कितलो लोक जेजू बरोबर वतालो, कितलो लोक जेजूक हात घालतालो, पूण कोणाकूच कसलीच पेकोवणी मेळोंक ना। आनी जेन्ना तिणें भावार्थान जेजूच्या आवरणाक हात घातलो, तिका ती पेकोवणी मेवली आनी जेजून तिका कितें म्हणलें, धीर धर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या। जेजून तिका म्हणलें, धूव तिका म्हणली। कित्याक भाव भयणीनो, जो कोण जेजूचेर भावार्थ दवरता, ताच्या उतराचेर उतर सत मानता, ताका देव आपलो पूत आनी धूव म्हूण मानता। आनी कितें घडलें, जेन्ना तिका पेकोवणी मेवली, जेजूच्या कुडींतलो घूट गेलो, तेन्ना ताका कळ्ळें की भावार्थान कोणें ताका हात मारला। तेन्ना तिणें जेजून तिका म्हणलें, धीर धर धुवे, तुज्या भावार्थान तुका बरी केल्या। तेजे फुडें जेजू आतां जायरसाच्या घरा गेलो, तिचो रोग रडटालो, ती जाणो आसली धूव मेलेली म्हणून। जेजू तांकां सगळ्यांक म्हणटा, धूव फकत न्हिदलेली आसा, ते तिका किणूंक लागले।
पूण बाबणे जेन्ना सगल्यांक भायर घातली जेजून ताणें त्या जायरसाच्या दुयेक पुनर्जीवन केलो कित्याक जेन्ना जायरसाक भावार्थ आसलो की फकत जेजू ताका ताच्या दुयेक पुनर्जीवन करूंक शकता ताणें जेजू कडेन येवन सपोर्ट करून जेजूक सांगलें की म्हजी धूव मेल्या तिका पुनर्जीवन कर आनी जेजून जायरसाच्या भावार्था वरवीं आतां जायरसाच्या दुयेक परतून जिवी केली तिका पुनर्जीवन केली आयज भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर आयकता पूण कितले आमी स्वत मानता आमी फकत आयकता पूण आमी खरेपणी स्वत मानिना तें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी करिना आयज आमी देवाचें भोगसणें मागुया खरेपणी जें जेजून आमकां आपल्या उतरांत सांगलां तें आमी उतर पाळीत जाल्या खरेपणी जें जेजून आपल्या उतरांत सांगलां तें आमकां फावो जातलें कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो आमी देवाच्या उतराची चोत्राय धरून तें उतर आमकां कितें सांगता तें आमी करून आयज देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चलूंक आयज एक भावार्थीचें जिवीत जिवंक आमी सुरवात करुया आनी जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतले आमकां खात्री आसा की देव तें उतर आमच्या जिवितांत घडोवन हाडटलोच म्हणून कित्याक देव आपल्या उतराक विस्वाशी भाव भयणीनो आमी जेन्ना भावार्थान चलता तेन्ना खरेपणी आमी देवाची भुरगीं जाता आमी देवाचे पूत आनी देवाच्यो धुवो जाता तो आयज जें उतर पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें आमी वाचुया ताचेर नियाळ करुया तें उतर आमच्या काळजान रिगून दवरया आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी तें उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाडूंक आमी सुरवात करुया आनी जेन्ना आमी करता आमी जाणो की आमकां सगळें जें जेजून घडलां खुर्सार ताणें आमकां सगळें सोंपारलां खुर्सार तें आमकां फाव जातलें आमी एक खरें क्रिस्ती जिवीत जिवंक पावतले हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता